स्कुलांनी आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. त्याच बरोबर लेडीज हॉस्टेल लोलयां आनीक माताजी मंदिर तेंबेवाडा थंय आमी पाविल्ले आसात. इतले दीस म्हळ्यार स्कुलां बंद आशिल्लीं त्या कारणान जें आसा तें आमी पावूंक नाशिल्ले. येता त्या रोखडेच एक 10 ते 15 दीस भितर आमी सगळे स्कुलांनी काणकोणच्या सगळ्या स्कुलांनी वचून आमी रिक्वेस्ट करतले. संघटनांनी आमी हे संबंध साधले ना. आमी जें आसा तें कितें काय जाल्यार इंडिविज्युअली म्हणल्या भशेन प्रत्येक देवस्थानांनी त्याच बरोबर स्कुलांनी आनी आतां जें आसा प्रत्येक घरांनी म्हळ्यार समजा जर संघटना ज्यो आसात त्यो खूब आसात आनी एक संघटने कडेन गेले ताची दुसरी संघटना जी आसा ती विपरीत काम करता. ताचे पेक्षा जें आसा इंडिविज्युअली जें आसा खंयच्याय संघटनेक साथ दवरनाशीच म्हणल्या भशेन जर इंडिविज्युअली जर गेले जाल्यार हाजो रिजल्ट जो आसा तो वेगळो उरतलो. हें केलें ना. 2.5 वर्सां फाटीं जेन्ना राम नाम जपाची जी आसा ती सुरवात जाल्ली 550 वर्सां पूर्ण जाता म्हणून 550 कोटी राम नाम जप करपाचो हें जें आसा स्वाम्यांनी जें आसा तें ध्येय घेतिल्लें त्या पेक्षा खूब चड जालो आनीक वेगवेगळ्या रेकॉर्डां भितर ताची नोंद जाली. पूण त्या टायमाचेर जें आसा तें कितें काय जाल्यार पर्टिक्युलरली पर्तगाळी मठाच्या अंडर जितलीं देवस्थान येतालीं तातूंतच ताणें जें आसा तें चालू केल्लें. म्हणटकीर बाकीचें जें आसा तें देवस्थानांनी चालू करपाचें हें म्हज्या मनां विचार आयलो आनी त्याच बरोबर हांवें बाकीचे देवस्थानाचे कमिटी कडेन कॉन्टेक्ट केलें आनीक आमी जें आसा 4 मे ह्या दिसाक पर्तगाळी मठाच्या स्वाम्याक वचून मेळ्ळे आनी तांचे कडच्यान आशिर्वाद घेवन आमी जें आसा तें 6 मे तारखेक तारीर चालू केलें. 13 देवळांनी जें आसा तें आमी काणकोणाक सद्या म्हळ्यार चालू केल्लें आसा आनीक रोखडेच जें आसा आमी बाकीच्या देवळांनी आमी चालू करतले. देवळां बी सुरू जाल्ली आसा तशें जाल्लें आसा ना मल्लिकार्जून देवळां सुरू जाल्ली ना. सद्या म्हळ्यार हे जें आसा बाकीची जी देवळां आसात म्हळ्यार वाड्यांनी जी देवळां आसात थंय जें आसा तें चालू जाल्लें आसा. ताच्या कमिटी कडेन रोखडेच आमी उलोवन थंय बी चालू करपाचे प्रयत्न करतले. शंकर हे विष्णूचे भक्त आसात म्हणटकीर समजा जर थंयच्यान सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार एक खूब बरें जातलें. सगळ्यात पयलीं हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे बंधू तशेंच राम भक्ताचे म्हाजो मायमाबाचो नमस्कार. म्हजें नांव निखिल पागी आनी हांव रावपी पावड्या हांगासरलो. आयज एक खूबच बरो विशय घेवन आमी फुडें वयतात. जेन्ना आमी राम नाम जप म्हणून आमी फुडें गेले खरेखरच एक बरो विशय आनी तशेंच हर घर राम ही आमी सुरवात केली आसा. एक पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना हांव एक यूथ म्हणून उलयता तेन्ना ही एक अत्यंत गरजेची गजाल आसा. कारण जेन्ना साकून म्हाका अमेय बाबान सांगलें की जय राम श्रीराम जय जय राम ही तूं सुरवात कर, पुराय दिसांतल्यान जावं तो स्ट्रेस आसूं कितें जावं म्हाजो हेडेक जावं जेन्ना साकून हांवें दिसांतल्यान एक 10 मिनटांची सुरवात केली खूबच म्हाका डिफरन्स मेळ्ळ्या, इम्प्रुवमेंट मेळ्ळें की एक जिवाक सुसेग मेळटा आनी एक रिलीफ मेळटा जिवाक. सो ही आमची पयलीं साकून परंपरा ही सुरवात केल्ली आमच्या पुर्वजांनी. जशेंच आमी फुडें वचपाक जाय. आयज आमी जेन झी म्हणटात. जेन झी म्हणटा तेन्ना ही पयलींची परंपरा कोण करतलो अशें म्हणटात, बट ना तशें आसना. ती पयलींची परंपरा आसा ती खरेंच सुरवात तशीच आसपाक जाय. जेन्ना हांव एक यूथ असो करता तेन्ना तुमी पण करपाक जाय. हितून जे कितें बेनिफिट्स आसा खूब कितें बेनिफिट्स जातात. अशें म्हाकाय पयलीं दिसतालें की अशें कित्याक करूं जाय कितें आसता आनी कितें काय म्हणून, बट जेन्ना साकून हांवें हेची सुरवात केली म्हाका तेजो डिफरन्स कळ्ळो. सो तसोच तुमी बीन हें करपाक जाय. जेन्ना हांव एक यूथ तुमकां सांगता सो तुमी खरेंच अशें करपाक जाय. अशें न्ही की तुमी दिसांतली 1 वर तुमी घेवन बसपाची अशी गरज ना. तुमी अर्दवर धरात जावं 10 मिनटां धरात आनी 10 मिनटां भितर तुमकां जो डिफरन्स मेळटलो ऑटोमॅटीक ती 10 मिनटां ती 1 वरा भितर कन्वर्ट जातलो. हेची तुमी नोंद घेवपाक जाय. ट्राय करून पळयात. जेन्ना तुमकां तेजो खरोच तेजो इम्पॉर्टन्स कळटलो ती ऑटोमॅटीक तुमकां बसतलें. सो तुमी खरेंच हेची सुरवात करपाक जाय. म्हणून म्हणपाचें तशें ना जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम श्रीराम ना तशें नासना. तेका एक पद्दत आसता जय राम श्रीराम जय जय राम ते अशेंच फुडें वचपाक जाय. तुमी ते 108 फावटी म्हणूंक जाय म्हणना, ते एक 10 फावटी सुद्दां म्हणूं ते खूबच गरजेचें आसा. बट तेजी जी उच्चारण आसा ती सारकी जावपाक जाय. सो एक जेन्ना हांव एक यूथ म्हणून हांव म्हणटा सो तुमी हाची एक सुरवात करपाक जाय. हांव काणकोणकर म्हणना, तुमचें गांव आसा आमी सांगिल्लें आसा की 13 जी ग्रामस्थळाचें देवस्थान आसा थंयसर सुरवात जाला आनी शाळेंनी बी सुरवात जाल्ली आसा. आपल्या गांवांत पयलीं तुमी सुरवात करात. आपले जे नेबर आसात आपले शेजारी आसात तेमकां बी तुमी सांगात की हाची तुमी सुरवात करूंक जाय म्हणून आनी की तुमी जप करपाक जाय. सो ऑटोमॅटीक तेजे जे वारे आसा ऑटोमॅटीक तुमचे गांवभर वयतले, गांवचे काणकोणभर वयतले आनी ऑटोमॅटीक आमचे जे गोंयांत आसा जे राम भक्त जे आमचे स्तुती आसा ती ऑटोमॅटीक फुडें वयतले.
सगळ्यांक बरी सांग आवडटा. आयज काणकोणा भितर एक नवी पर्व सुरू जाला, हर घर राम. पर्तगाळच्या मठान जेन्ना फाटल्या 2.5 वर्सां पयलीं सुरवात केली आनी 550 वर्सां पुराय जाता म्हणून तो जो पुराय केलो, तेज्याहून अदीक जावन तेजो लिम्का बूक ऑफ गिनीज बुका भितर तेजी नोंद जाली. तेचे उपरांत गांवभर ही भारतभर पसरली. त्याच बरोबर काणकोणा भितर कुजबुजूय सुरू जाली. मठाक फक्त तेंच्याच अनुनायीनच करपाचें काय कितें, बहुजन समाजान करपाचें ना कितें असो प्रश्न निर्माण जालो. ताजेर विचारमंथन जालें आनी अमे बाब सगळ्या कडेन संपर्क सादपाक लागलो. त्या संपर्का भितर आमी सगळ्या अध्यक्षांक जे देवळां आसा बहुजन समाजाच्या सगळे अध्यक्षांक कमिटी कडेन संपर्क साधून अमे बाबान आमच्या मठांक स्वाम्या कडेन बसका थारायली आनी त्या थारायल्या प्रमाणे आमी सगळे अध्यक्ष थंय पावले आनी स्वाम्यान आमकां बरो येवकार दिलो आनी सांगलें. सगळ्यांनी पयलीं वासपूस केली, कोण कसं कितें करता काय करता ते विचारपूस केली. तेजे उपरांत तेणें रोखडोच आशिर्वाद दिलो आनी जाता तितल्या बेगीन सुरवात कर म्हटलें. आमी मेळ्ळे 4 मेक, 7 मेक आमी राजबाग तारीरसून सुरवात केली आनी आतां मेरेन आमी 13 देवळांनी गेले. हांव, अमे बाब, शामू बाब आमी स्वता वता आसतना लोक थंय कमिटी विचारता आमकां, तुमचे कमिटी आनी मेंबर ना काय म्हणून. म्हणल्यार कमिटी कोण आसता म्हणून अध्यक्ष. आमी सरळ सांगलें तांकां, तुमी येता ते आमचे बरोबर चलपाचें, सगळ्यांक घेवन आमी फुडें वचपाचें. म्हाका जेन्ना कमिटी जाता तेन्ना पागां फुटता, म्हणून आमी जे काणकोणकार म्हणून आमी हे फुडें वचपाचें आनी हर घर राम म्हणून ही क्रांती करपाची. जे कितें घडटा, जी क्रांती जाता, ती सुरवात जाता, ती काणकोणा पासूनच सुरवात जाता. म्हणून एक आध्यात्मीक पर्व सुरू जाता ते आज आमच्या काणकोणा पासून सुरवात जाता आनी ह्या बहुजन समाजाचे पर्व जे सुरू केला ते अमे बाबान हाताक घेतला आनी त्याच बरोबर आज हजर आशिल्ले गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.